पयलीं जी सभा आसली पळय पयलीं देवाच्या उतराचेर आनी मागीर एकठांय जावपाचेर ती बांदून आसलेली. आनी तिसरें म्हणल्यार उंडो मोडप. आनी उंडो मोडप म्हणल्यार आनी आमी देवाचें हें जेवण अशें म्हणटा म्हणल्यार लॉर्ड्स टेबल इंग्लिशीन म्हणटा. इंग्लिशीन लॉर्ड्स टेबल हें येयलां तें तुमी जाणां. जेजू क्रिस्तान आपल्या शिश्यां बरोबर पळय तें निमाणें जेवण जेयलें पळय तें आमी जाणां सगळें. आनी हें आपल्या शिश्यां बरोबर हें जेवण ते सगळे एकठांय जावन ते जेयताले. आनी हाजे विशीं जायते चिंतप आसा. पूण कॅल्वरी टेंपलांत दर एक आयतारा दिसा आमी ते आयतारा दिसा ते लॉर्ड सपर देवाचें जेवण आयतारा दिसा करिना हांगासर. आमी तें कम्युनियन हिंगासर करिना. सतीश कुमार इतलो व्हडलो सेवक आनी एक आवय ती येवन म्हाका लागून अशें मागणें केलें हांव नोको कित्याक म्हाका दिसता तियेन अशें केलें म्हजे ओतमीक दोळे ते उक्ते जावचे खातीर. सतीश कुमार एक बरो सेवक जावन आसा. सर्वेस्परान ताका एक बरी व्हडली सेवा दिल्ली आसा. पूण ताका हें खबर ना काय पळयात हें सगळें आसा पळय तें पवित्र पुस्तकान आसा पळय हें तरी बायबलान आसा. हें ताका खबर ना कितें दर एक सुमानान ते उंडो मोडटाले. ते कुमियांव घेताले आनी थिंगासर सर्वेस्परान अशें बरयल्लें आसा. पूण सतीश कुमार हाजेर कित्याक ध्यान दिना काय आनी ह्या भाशेन ती म्हाज्या पासत मागणें करी. आनी जेन्ना आवयन हें आयकलें पळय म्हाका मातशें कितें जालें. पूण कित्याक तें तुमी जाणा ह्या पासत हांवें सारकें बायबल वाचूंक ना म्हूण. खंयचोय सेवक अशें ताका अशें म्हणूंक जाता काय दर एका आयतारा दिसा सवेंत उंडो मोडूंकूच जाव म्हणून हाचे विशीं बायबलांतल्यान आमच्यान कोणान एकूय रेफरन्स दिवंक जाता काय पळय आनी कोण कितें कोत्ता म्हणून आमी तें करूंक जाय म्हणून जायते सेवक अशें कोत्तात. पळय कोण एकल्यान सांगला जाल्यार दुसरो कोत्ता आनी दुसऱ्यान केलां म्हणून मागीर थिंगासर तिसरोय कोत्ता. ते फकत कितें आयकलां पळय त्या प्रमाणें थिंगा सोबेन कोत्तात. पूण तरी तो ते उतरां प्रमाणें म्हणल्यार बायबल सारको वाजोवन आनी पवित्र आत्म्याच्या सांगातानूच आनी देवाचें उतर बरे भाशेन प्रचार करप. कोण अशें काय करीत आसा काय आनी अशें तर कोण कोत्ता जाल्यार देवाच्या उतरां प्रमाणें तो सेवा कोत्ता. आनी जरी कोण म्हाका तर अशें विचारीत जाल्यार हांव तांकां सारकें सुटावें करून कितें जावप आसा तो दिता. पवित्र पुस्तकान दोन सुमानान देवाक उंडो मोडप जावं आसूंक जाय ओ म्हयन्यान ते सोबे आसूंक जाय ओ दर एक दिसा तो उंडो मोडूंक जाय म्हूण सोबेक असले नेम खंयसरूच दिवंक ना. पवित्र पुस्तकान अशें बरयल्लें आसा की तुमी जेन्ना तुमी तें घेताव जेन्ना तुमी तो उंडो मोडटाव कम्युनियन ओ लॉर्ड सपर जेन्ना तुमी वो उंडो मोडटाव पळय तेन्ना जेन्ना तुमी तयारी कोत्ताव जेन्ना तुमी ते उंडो मोडपाक थिंगासर तुमचे भितर तयारी कोता तेन्ना आयज जायतीं जाणां पळय ताचो महत्व म्हणटा ते नोको कोणाचें घेवंक जाताय खंयसरूय घेवंक जाताय जाय तेन्ना पळय तांकां घेवंक जाता आनी ह्या भाशेन आपल्याक जाय ते भाशेन ते उंडो मोडटात. पवित्र पुस्तकान हाजे विशीं कितें बरयलां पळय तें हांव तुमकां दाखयतां. आतां आमी पळोवया पयले कोरिंथकारांक बरयल्ली ती चीट. पयले कोरिंथकारांक बरयल्ली चीट आनी 20 इकरान पळोवया. जेन्ना आमी हो जेवणांत भाग घेताव आनी तेन्ना पळय आमी जेन्ना उंडो मोडटा पळय तेन्ना ते घेवचे आदीं आमी कितें करूंक जाय. सर्वेस्पर आमचे लागीं कितें आवडटा सर्वेस्परान हें सगळें आमी करूंक जाय म्हणून कित्याक सांगलां आनी हे सगळे नियम म्हणटा पळय ते आमकां कित्याक दिल्ले आसा. जेन्ना तुमकां हें गमोण येतलें पळय तेन्ना तुमी सारकें आसा पळय ते ओतमीक रुमान सारकी सजमणी घेवन तुमी तेतून भाग घेतलीं. बरें आसा. आतां वोड 23 वाजुया. हें म्हाका सर्वेस्परान दाखयलां आनी ह्या पासत हांवें हें तुमकांय सांगून दिलां कित्याक जे राती जेजू क्रिस्ताक ताका तांणी पळय दवरलोलो तेन्ना ताणें तो उंडो घेतलो ताणें तें दिनवासनी दिवन ताणें मोडलो म्हणल्यार बापाक ताणें दिनवासनी दिली आनी तो उंडो मोडलो आनी तांकां दिली आनी तांकां दिवन ताणें अशें म्हणलें ही जावन आसा म्हजी कूड. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत ती मोडल्या आनी म्हज्या उगडासाक तुमी हें करचें. म्हज्या उगडासान हें करात. पळयात जेन्ना तुमी जेवणांत ते भाग घेता पळय तेन्ना जेन्ना तुमच्या हातान पळय तो उंडो आसता पळय जेन्ना तुमच्या हातान पळय तो उंडो आसता तेन्ना जेजू क्रिस्ताचो उगडास करात. हांव तुमकां आतां सोजमिकाय दिता. तुमकां सोजमिकाय मेळटा थंय सांगता मातशें तुमी फाटल्यान पळात आतां न्हय. फाटीं वळोन पळोवप म्हटल्यार हांव कितें म्हणूंक सोदतां फाटीं 2000 वर्सां आदीं खुर्साचेर पळय जेजू क्रिस्ताचो पळय तो बलिदान जाल्लो लूक बॅक.
जेन्ना पळय तूं फाटीं वळोन पळयतलें पळय तूं कितें पळयतलोय? जेजू क्रिस्तान आपल्याचो प्राण तुज्या पासत दिला तें पळयतलोय. जेजू क्रिस्तान तुज्या पासत खुर्साचेर आपल्याचें रोगत व्हांवयलें तें तूं उगडास कोत्तलोय. तें तुवें उगडास कोरचो सर्वेस्पराची इच्छा. आयज तुजे सूख शांतीचें कारण, तुजे पातकांक बोगसणे मतभेदाचें कारण, तारण आनी शासनीक जिविताचें कारण जावन आसा जेजू क्रिस्त त्या दिसा. तुज्या पासत ताका बलिदान केलो, तुका एक मोल फारीक करून तुका आतां विकतो घेतला. त्या पासत आतां एक बरें जिवीत तूं जिये. तुका जाय ते भाशेन जियेनाकाय, तुका वायट तूं पातकान तूं जियेनाकाय, तुज्या मोनान ती वायट चिंतना, ती नाका जाल्लीं चिंतना तूं चिंतिनाकाय, वायट जिवीत तूं जियेनाकाय. पळय फाटीं कितें घडलां ताजेर नियाळ कोर. जेजू क्रिस्त म्हणटा हांवें तुका तारण दिला, हांवें खुर्साचेर तुज्या पासत म्हजो जीव हांवें दिलो. म्हज्या रोगता वरवीं हांवें तुका विकतो घेतला. आनी पेद्रू म्हणटा भांगार आनी रुपें अशें विनाश जाता पळय तसले वस्तून न्हय, मोलादीक जेजूच्या रोगता वरवीं जेजून आमकां विकतीं घेतल्या. जेन्ना तुमी सर्वेस्पराचे ते जेवणान भाग घेता पळय तेन्ना तुमी सर्वेस्पराक उगडास करचो. दिनवासनीचें जिवीत तुवें थिंगा सारूंक जाय. आमच्या पातकांक लागून जेजू क्रिस्त खुर्साचेर ताणें बलिदान दिलें. आमचे पासत इतलें सगळें केलां, आमचे पासत आपल्याचे रोगतान ताणें आमकां फारीक करून विकतीं घेतल्या. म्हजें जिवीत पळय इतलें मोलादीक जावन आसा पळय, म्हज्या जिविता पासत ताणें फारीकपण दिल्लें आसा. ताच्या रोगता वरवीं ताणें म्हाका सारवार केलो. जेजू क्रिस्त सर्वेस्पराचो पूत म्हज्या पासत आयलो जाल्यार कसो हांव वायट जिवीत जियेतलों? कसो हांव म्हाका जाय तशेंच जियेतलों काय? ह्या भाशेन तुवें तुजें जिवीत समर्पीत करचें. दिनवासनी तुवें दिवंक जाय आनी तुजें जिवीत तुवें जियोंक जाय. ह्या भाशेन तुजें जिवीत मुखार वचोंक जाय. तुजें जिवीत मोलादीक जावन आसा. एक मोल दिवन तुका विकतो घेतलेलो आसा. तुवें एक बरें जिवीत जियोंक जाय. हें उगडास दवरूंक तुवें फाटीं वळोन पळोवंक जाय. दुसरें म्हटल्यार तुवें तुजीच तपासणी करची. तुवें तपासणी करूंक जाय. हांगासर भाग्यवंत पावलू अशें म्हणटा, पवित्र आत्म्यान बरोवन तो अशें हांगासर म्हणटा, वोड 28 अशें म्हणटा, लूक बॅक अँड लूक विदीन, म्हणल्यार तुजी तपासणी कोर. कितें आमी पळोवंक जाय आतां वोड 28 पळोवया. तो अशें म्हणटा, दरेक मनशान ताणें आपल्याकूच तपासणी करची. वय जेजूचें हें मेज म्हणल्यार जायते जाणांक एक फकाणां जाल्या. थोड्या जाणांक जाल्यार ती एक फॅशन कशी जाल्या. थोडे जाणां पळय थिंगासर आपल्याची जाय तशें ते घेतात आनी थोडे जाणां फकत पेकवणी खातीरूच ते घेतात. आनी थोडे जाणां पळय चालते पळय आमी जेवण जेयता पळय त्या भाशेन करता. हें सारकें न्हय. ताच्या फाटल्यान सर्वेस्पराचो एक व्हडलो उद्देश आसा आनी हांगासर अशें म्हणटा, फाटीं वळोन पळय. दुसरें, तुजी तपासणी तूं कोर. दरेक मनशान, एव्हरी इंडिव्हिज्युअल आपणाची ताणें तपासणी करूंक जाय. ताणें आपल्याकूच तो पळोवचो. अपवित्रपणान तातूंत आमी भाग घेवचें न्हय. जोरी तुमी तें पळय अपवित्रपणान घेयत आनी बेपरवा करून घेयत जाल्यार तुमच्याच जिविताक तें मागीर त्रास जायतलें. तुमी कोश्टान वो तुमी त्रासान पडत. त्या पासत तुका जाय तेन्ना पळय घेवप, कोणाचेंय घेवंक जाता आनी खंयचोच वेळ तूं सारको पळयनासतना तशें करूंक जायना. एक जबाबदारीचो पळय सेवक जो आपले सोबेचो पळय सारको मोग करता. म्हणल्यार सोम्याचें जेवण हें सर्वेस्परान दिलां पळय तें हें नेम जेन्ना पळय तूं उंडो मोदताय पळय तूं सावधानीन कोर. पयले तुजे सोबेक तूं तयार कोर. जोरी कोण पळय आपल्याची तपासणी करिनासतना घेयत जाल्यार तो त्रासान पडटलो, तो कोश्टान पडटलो. आनी खरेपणी हें आमकां सगळ्यांक एकदम गरजेचें म्हणून तुमी तें उंडो मोडप तें सारकें करचें. आपणाकूच तांकां तपासणी करपाक तुमी ताजी सोजमिकाय दियात, ताका थिंगासर शिकयात. वय दर एका म्हयन्यान पयले सुमारान तुमकां तुमी सारकीं करची. हांव सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणे जियेता काय? सर्वेस्पराची आमी तपासणी करची. म्हयन्याच्या पयल्या सुमारान सर्वेस्पराचें जेवण घेवचें आनी मागीर उरलेले ते 3 सुमान. त्याच भाशेन बरें जिवीत जियोंक आनी आत्मीक तुमची वाड जावन सोम्याची बरी गोवाय जावंक तुमी दुसऱ्या मनशांक पासून आदार करचे. कल्वरी टेंपलान पासून आमी उंडो मोडप कोत्तांव, रायट? पयले आमी कितें करूंक जाय? फाटीं वळोन पळोवंक जाय. आनी दुसरें कितें करूंक जाय? आमी आमचीच तपासणी करची. आनी तिसरें म्हटल्यार तुमचे सोर भोंवतणी तुमी सारकें सगळें पळोवचें. तुमच्या सोर भोंवतणी तुमकां कितें दिश्टी पडटलें? फकत हें दिश्टी पडटा, विवाड जाता पळय ते ओतमे. आपल्याक रोसला पळय ते सर्वेस्पराक ते वळखोनान पळय. असले अविश्वासी लोक तुमकां दिश्टी पडटले. पातकाचो मुशारो कितें काय?
मेल्या उपरांत कितें घडटलें पळय ते लोक अजून नको. आपल्याक जाय तशें जेतात पळय तशें जायते लोक तुका दिश्टी पडटले. ज्या मनशाक सर्वेस्परान तयार केला आनी तांकां सोडवून दिवच्याक तोच सर्वेस्पर स्वर्ग सोडून ह्या संवसारांत आयला हें तुमी जाणाव. आनी हें तुमी मानून घेतलां पळय त्या पासत. आनी आयज तुजी तारोण जाला आनी तूं खुशालकायेन आसाय आनी त्या पासत तुमी सोमयान तुमकां ह्या भाशेन म्हटलां. आनी कितें म्हटलां? आतां आमी वड 26 पळोवया. कितें बरयलां? जेन्ना तुमी ह्या उंड्यांत भाग घेता आनी ह्या पात्रांतले पळय जेन्ना तुमी पियेता त्या मेरेन तुमी ताच्या मरणाचो उगडास करात जेन्ना मेरेन तो येता पळय त्या मेरेन. हें तुमी प्रचार करीत रावात. तुमचे सोरभोंवतणी आसा त्या लोकांक तुमी सांगत रावात. तुवें पळय जीं पातकां केल्यात त्या पातकांक लागूनूच जेजू क्रिस्तान त्या खुर्साचेर आपल्याचो प्राण भेटयलो. तुका पळय जी सजा फावो जावंक जाय आसली पळय ती तुका आतां सोंसपाची गरज ना. आतां जेजू क्रिस्तान ती आपल्याचेर घेतली. तुका इफेनान वचपाची गरज ना. हें सोत तूं आतां दुसऱ्यांक सांग. पाटी वळोन पळय म्हणल्यार जेजू क्रिस्त तुज्या पासत मेलो हें तूं उगडास कर. सगळ्याकीन पयलें तूं तुजें काळजान पळय, तुजे भितर तपासणी कर, थिंगासोर कितें तरी घडत आसत, भितर कसलें तरी वायट आसत आनी तुजे सोरभोंवतणी पळोवन आनी जेजू क्रिस्तान खुर्सार केला पळय तो बलिदान आनी हें सोत विबाड जाता पळय ते लोकांक सगल्यांक तुमी प्रचार करीत रावात. आनी ताजे उपरांत आतां मुखार पळोवया. कित्याक मुखार पळोवंक जाय? लूक बॅक, लूक फॉरवर्ड, लूक विदीन, लूक अरावंड. फाटल्यान पळयात, फुडें पळयात, तुमचे सोरभोंवतणी पळयात, आपल्याची तपासणी करा. हो जावन आसा संदेश. उंडो मोडप म्हणल्यार हेंच जावन आसा. फाटीं पळोवप म्हणल्यार जेजू क्रिस्ताचे बलिदानाचेर नियाळ कर. तुमी तुमकांच थिंगासोर तपासणी करची आनी तुमच्या सोरभोंवतणी जो लोक आसा पळय तांकां तुमी तुजी बरी खबर सांगा आनी उपरांत मुखार तो ये मेरेन सर्वेस्पर पत्तून ये मेरेन ताजे वाट पळयात. सोमी पत्तून ये पर्यंत तुमी ताजे तयार रावात आनी सोमी जेजू क्रिस्त पत्तून येतलो म्हणून ताची आशा दवरात. लूक फॉरवर्ड. ह्या संवसारांतल्यान एक दीस तुमकां वेचीं पडटलीं. सोमी जेजू क्रिस्त वेग्यान येतलो आनी तुमकांय ताजे सांगाता घेवन वयतलो. लूक फॉरवर्ड. जेजू क्रिस्त पत्तून ये मेरेन पाशेसान ताजे मुखार पळयात. पेद्रूच्या पयल्या चिटीन थिंगासोर पेद्रू अशें म्हणटा, तुमी अशें चिंतात आनी म्हणटा की तो जे येवपाचे आतां वेळ जातलो. आनी पेद्रूक बरयल्ली दुसरी चीट आवेसवड 3 आनीक वड 8. मोगाच्या भावा भयणांनो, ही खबर तुमी बेपरवा करची न्हू. म्हणल्यार सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान एक दीस 1000 वर्सां पोरीं आनी 1000 वर्सां एका दिसा पोरीं. सोमी आपल्याचे भावसावणेक वगत करिना. जायते जाण ते भावसावणेक पळयतात. तो येतलो अशें म्हणटा, पूण तो केन्ना येतलो? वय, त्या दिसांनी ताणें ताचो बलिदान दिलो आनी पुनर्जीवन जालो आनी मागीर स्वर्गार गेल्या उपरांत आनी शिश्यांनी प्रचार केलो जेजू क्रिस्त पत्तून येतलो. तो वेगेनूच येतलो. जेन्ना तो येतलो तुमी तयार आसोंक जाय आनी ताची सांगाता आमी स्वर्गार वसोंक जाय. तो येवपर्यंत तुमी वाट पळोवची आनी तो येता मेरेन तुमी वाट पळोवन आशेन रावची. जेन्ना हे भशेन ती वाट पळयताली थोड्या लोकांनी अशें विचारलें, पेद्रू, तुमी गेल्या वर्सा पासून तुवें अशेंच म्हणलें आनी ताजे पयल्या वर्सा पासून तूं ह्याच भाशेन म्हटलेलें. आतां 10 वर्सां आदीं पासून तुवें अशेंच म्हणलेलें. आतां पर्यंत जेजू क्रिस्त पत्तून येवंक ना. जेन्ना लोक असो विचार करतालो तेन्ना पेद्रून थिंगासो तांकां जबाब दिलो, आपल्याची भासावणी जेजू क्रिस्त वेळ करिना. आनी थोड्या लोकांक ते वेळ दिश्टी पडटा, पूण थोड्या लोकांनी पाशेसान रावल्लीं आसा. ताचे आवडे की कोणूच थिंगासो नाश जावचो न्हू. सोमी त्या पासत वेळ करता म्हणून कित्याक कोणूच विभाड जावचो न्हू. त्या पासत तुमी समजता काय? कोणाचोच विभाड जावचो न्हू म्हूण. ताची आशा कोणाचोच विभाड जावचो न्हू. कितें काय म्हणून कोणाचोच विभाड जावचो न्हू. कोणाचोच विभाड जावचो न्हू. सोमी काल कित्याक येवंक ना तुमी जाणो? तुज्याच कारण. आयज सकाळीं जेजू क्रिस्त पत्तून कित्याक येवंक ना तुमी जाणो? तुज्या पासत. तो देनपारचो बसून येवंक ना कित्याक पासत जाणा? तूंच जावन आसा कारण. जरी तो येयलो जाल्यार तूं स्वर्गार वयचो ना. तूं इफेनान वयतलोय. बास, तुज्या पासतूच तो. म्हज्या भावा भयणांनो, तो तुज्या कारणूच तो येवंक ना. कित्याक तुमी आयज तयार ना म्हणून. ताका नाका कितें तुमचो विभाड जाल्लो आनी तुमी इफेनान वयचीं. तुज्या कारणांकूच लागून जेजू थिंगासो वेळ कोत्ता. केन्ना पर्यंत तुमी जेजू क्रिस्ताक हे भाशेन आडोवन दवरीत? केन्ना पर्यंत तुमी जेजू क्रिस्ताक ताच्या पत्तून येण्यान ताका तुमी आडोवन दवरीत? तुजें तारोण जावचें, तुवें ताजे भितर रावचें ह्या पासतूच तो थिंगासोर वेळ कोडीत आसा. आनी कितले दीस पर्यंत? सोमयांक तुमी अशें सोतयतलीं, सोमयांक तुमी ह्या भाशेन दूख दीत रावयत.
आयजूच तो सारको वेळ जावन आसा. आयजूच तो तरुणेचो दीस. आयजूच तो तरुणेचो तुमचो दीस. आयजूच तो सारको वेळ आनी आयजूच तरुणेचो तो दीस. जोरी सोमी कितें म्हणटा तें तुमी आयकुची ना जाल्यार, जोरी तुमी ताजेर ध्यान दिना जाल्यार ताच्या मोगाक आनी ताच्या बोगसणाचेर, आनी जोरी तुमी ताजेर ध्यान दिना जाल्यार तें पासून बायबलान अशें बरयल्लें आसा. आतां आमी तें वाजूया आनी इब्रूच्या पुस्तकान आवयस वोड 2 ताचे विशीं बरयला. वोड 3. आनी आमी इतल्या व्हडत्या ह्या तरुणेंतल्यान बेपरवा करून कशें आमी सालवार जातलीं, कशी काय आमी सालवार जातलीं. कितलें व्हडतें ही तरुण, कितलो व्हडतो वो मोग. सोमी आमचे सगलीं पातकां आमकां बक्षिता. ही एक व्हडती सोमदी जावन आसा आमी सर्वेस्परा बरोबर स्वर्गार वसोंक. आनी सोमी तुका तर दिवच्याक तयार आसा जाल्यार तुमी ताचेर थिंगासो ध्यान कित्याक दिनान? इतले व्हडत्या तरुणेंक तरी तो तुमी नाकारीत जाल्यार तुमी सालवार कशीं जातलीं? ती व्हडती सोजा तुमी कशीं सालवार जातलीं? त्या इफेनांतल्यान तुमी कशीं सालवार जातलीं? थिंगा जाल्यार सदांच रडप आसा, दांत किणप आसा, सदांच थिंगा लासतात. ते भिरांकूळ इफेनांतल्यान कशें तुमकां सुटका मेवतली? आयकात. जेलीन पळय जे कोणाक सोजा फावो जाल्या तांकां एक बरो सो आसा. 3 वा 7 वर्सां उपरांत ती जेलींतल्यान भायर सरतले म्हूण. आनी कोणाकूय तरी तो रोखडेच थिंगासो हॉस्पिटलांत एडमीट करीत जाल्यार आनी तें तपासणी जाल्या उपरांत बरें जाल्या उपरांत तो हॉस्पिटलांत डिस्चार्ज जाता ताका बरोसो आसा. शिक्षणा पासत दुसऱ्या प्रांतान वा दुसऱ्या देशान वचत जाल्यार तांचे पासत एक बरोसो आसा. आमी परतून आमच्या गांवांत येतलीं, आमी परतून आमच्या घरा एक दीस येतलीं. पूण सुत्रान तुमी आयकात म्हज्या भाव भयणांनो, भायर तेरार वयतात पळय ती भाव भयणां आपल्या घरा येतलीं म्हूण ती आशा दवरता. हॉस्पिटलांत वता पळय ताका बरोसो आसा तो परतून येतलो म्हूण. जेलीन वता पळय ताका बरोसो आसा तो परतून येतलो. झुजाक वता पळय ताका बरोसो आसा तो परतून येतलो म्हूण. पूण जे कोण इफेनान वयता पळय तांकां परतून येवपाचो तांकां चान्स म्हणटा तो नाच. कित्याक थिंगा वचपाचो मार्ग आसा पूण परतून येवपाचो मार्ग ना. तुमी आयकता काय? पळय इफेनाचें एंट्रन्स आसा पूण एक्झीट ना. आनी एक पावटी तूं थिंगासोर गेलो जाल्यार परतून येवपाचो चान्सूच ना. सर्वेस्पर तुका बोगसणें दिवंक सोदता जाल्यार तुजे इच्छे प्रमाणे तूं कित्याक जियेताय? तुजें तारण जावचे खातीर सर्वेस्पर अजून परतून येयना. जोरी तर तुमी ताजेर ध्यान दिना आनी बायबलान बरयल्लें आसा येदे व्हडले तारुणेंक तुमी तो नाकारता जाल्यार कशें तुमी सालवार जातलीं? तुमकां सालवार जावचें ना. म्हज्या भावा भयणांनो, सालवार जावच्याक एकूच मार्ग आसा आनी तो मार्गूच आयजूच तरुणेचो तो दीस. वच पळय तो वेळ जावन आसा जेन्ना जेजू तुज्या सांगाता आसा. तुवें फकत तें जेजू क्रिस्ता कडेन मागणें करूंक जाय आनी ताचे सांगाता जोडूंक जाव. ताच्या सांगातान तूं राव आनी तो तुज्या दारवंट्याचेर आयज आसा. सोमी तुज्या काळजान तो येवंक सोदता. तो थंयसर तयार आसा. तुज्या घरान तो येवच्याक, तुज्या काळजान येवच्याक, तुजे मागण्यांचो जबाब दिवच्याक. जरी तो तूं मानून घेयत जाल्यार तुजे चुकी मानून घेवन तुवें बोगसणें मागीत जाल्यार तें बरें जातलें. सोमयाचें मेज आमकां कितल्यो खबरो शिकयता. पाटी वळोन पळय म्हणटा आनी मागीर म्हणटा मुखारूय तूं पळय. पाटी वळोन पळय. जेजू क्रिस्त तुजे पासत खुर्साचेर बलिदान जालो आनी स्वर्गाचेर नदर मार. तो तुका रोखडोच व्हरोंक परतून येतलो आनी तूं तुकाच तुजी तपासणी कर. तुकाच तूं तुजे भितर सुदारप कर आनी चोर भोंवतणी तूं नदर मार. आनी विबार जाता पळय थिंगासो तुजो घोव, तुजी बायल वा तुजी कोणटी सोयरी दायरां, तुजे सोर भोंवतणी तो लोक आसा काय? आनी तांकां जेजू क्रिस्ताची बरी खबर सांग. सोमयाच्या मेजान भाग घेवप म्हणल्यार ताजो उंडो तो खावप आनी ते पात्रांतल्यान पियप. आपल्याची तपासणी करनासतना पियेनाकात. तुमच्यो चुकी आनी तुमची पातकां वळखो नासतना तुमकां जाय ते भाशेन घेवप हें सारकें न्हय. त्या उंड्यांत भाग घेवचे आदीं हें सगलें पळय तें आमी सामकें तेंच दवरूंक जाय. हें एकदम गरजेचें. ते पासो सर्वेस्परान आपल्याची सोबा पळय बांदून येता पळय तेन्ना, पयली सोबा पळय बांदून येता पळय तेन्ना पवित्र आत्म्यान पयले उतराच्यो बुन्याद दवरली आनी एकठांय जावपाची बुन्याद. आनी त्याच भाशेन सोमीचें जें मेज पळय ताणें दिल्या पळय तें नेम ताचेर ताणें बांदून हाडला. आनी एक आसा पळय तें मागणें. एक फामील बांदून हाडप, एक एकठांयपण बांदून हाडप ताका मागण्याचें म्हणटा तें एकदम गरजेचें. व्हडत्या मोगाच्या आनी सर्वेस्परा बापा, सारकें सुटावे करून तुवें पयले स्वतेची सोबा त्या व्हडत्या बुन्यादाचेर बांदून हाडलोली.
ती कोशी बांदून हाडल्या पळय तुवें आमकां सारकें सुटावे केलां म्हूण तुका आर्गां दिता हांव. सोमया उतर कितलें व्हरतें आनी एकठांय जावप म्हणल्यार कितलें तें गरजेचें. आनी सोमयाचें मेजाचें तें म्हत्व तुवें आमकां सांगलेलें आसा. मागणें, सोबे पासत आनी जी कोण सेवा कोत्तात पळय तें कितलें गरजेचें तें तुवें सारकें. तुवें आमचे लागीं उलयलां पळय तें हे बियेचेर तूं आशिर्वाद घाल. सगल्यांक तुज्या उतरा पोरमोणें चलोंक तुजो आदार दी. आनी जीं कोण सगळीं खुंयसान पासून तीं आयकोतात तांचो तो भावार्थ तुजे दवरता तीं बापा तांकां सगल्यांचेर तुजो आशिर्वाद दिवूय. आनी परतून सगळीं ते सोबेंत एकठांय जावन मेळोन सोम्याची आराधना करूंक तूं तांकां आदार दी. जें उतर आयकोता पळय तांचे सगल्यांच्यो गरजो तूं पुरो कर. दर एकल्याचे गरजेक तूं फावो कर. दर एकल्याक तूं भितरल्यान समाधान दी. आनी तांचे वरवीं तुका महिमा मेळो. आमच्या प्रांताक आनी आमच्या देशाक सगल्या त्या वायटांतल्यान तूं साल्वार कर. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी हें मागणें कोत्ता बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.